प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची पयली चीट 29 to 39 पर्यंत. आनी आमी पयले आतां देवाचें उतर आयकुया. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआ सांगाती तो सामको सिमावा आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामूस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलेल्याक ताचे सोरशी हाडली. ताच्या दारार नवरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा भासाच्या खूब बोलीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले. आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून ताणें तांकां उलोवंक दिवंक ना. जेजू गालिलियांत प्रवचन करता. दुसऱ्या सकाळी अजून काळूख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें केलें. सिमावान ताच्या सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळटूच तांणी ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेनूय हांवें शिकवण दिवचे खातीर लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचूया, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दीत आनी देंवचारांक भायर घालीत तो आख्खे गालिलियांत भोंवलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें वाचता? आमी वाचता की जेजू सोबार लोकांक बरो करता आनी त्या उपरांत तो गालिलियांत प्रवासन करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो जेजू गालिलियांत प्रवचन करता, लोकांक पेखोणी दिता, मिलाग्री करता, थंयचो शिकवण दिता, लोक थंयसर एकदम खोशी जाता. लोक पळयता इतल्यो मिलाग्री, लोक पळयता इतलें जेजून काम केलां तें, आनी लोक सजमता की जेजू तांच्या बरी रावतलो म्हणून आनी थंयसर तांकां शिकवण दितलो आनी सगल्यो मिलाग्री करतलो, सगल्यांक पेखोणी दितलो. थंयसर उण्यांचें आनी मासल्योचें मिलाग्री करून सगल्यांक जेवण दितलो. म्हणजे लोकांक आनी फकत आयकोंक जाय आनी तांकां जेवण दिवंक जाय असलें ताच्या मनान पावतलें असलें. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, जेन्ना सिमा पेद्रू आनी ताचे सांगती येतात जेजू कडेन आनी ताका विचारतात, सगलो लोक तुका सोदता. आनी तो कितें म्हणटा? दुसऱ्या कडेन हांव शिकवण दिवंक खातीर लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक ह्याच पासत हांव येयलां. हांव पोत्तून वाचतां. दुसऱ्या कडेन हांवें शिकवण दिवचे खातीर लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचून, कित्याक ह्याच पासत हांव येयलां. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमकां बरें दिसता एका जाग्यार रावन. लोक आमकां वळखता, लोक आमकां जेवणाक व्हरता, लोक आमकां एकदम मान दिता. आमी देवाचें काम करता, वय तें खरें. पूण जेन्ना आमी सगल्या लोकांक वळखता, लोक आमकां बरे भाशेन त्रात करता आनी आमी एकदम खोशी जाता, आनी तेन्ना आमकां त्या जाग्यावरून दुसऱ्या कडेन वचोंक जाय. कितले फाटी आमी एकदम खोशी जायना, आमी एकदम उदास जाता. कित्याक? आतां आमकां नव्या जाग्यार वचोंक जाय, आमकां त्या नव्या जाग्यार शिकवण दिवंक जाय. आमी नको कसलो लोक थंयसर आसतलो, तो आमचें तोंड पळोवन खोशी जातलो वो आयकतलो, वो कसलो मनीस तो, वो कसली बायल ती. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें काम करता, खरेंच आमी लोकांचें पळोवन लोक आमकां जितलें बरें करता तें आमी करून आमी थंयसरूच रावंक पावता. वो आमी दुसऱ्या कडेन वेता, दुसऱ्यांक नव्या लोकांक मेवता आनी तांकां शिकवण दिता. भाव भयणीनो, जेजू एकाच जाग्या कडेन रावलो जाल्यार लोक थंयसर एकदम हॅपी आसलो, खूब खुशाल आसलो. ताका थंयसर जागो दिल्लो जायत रावपाक, ताका थंयसर जेवण मेवतालें जायत आनी तो थंयसर शिकवण दिवन सगलो लोक दादोशी आसलो. पूण जेजू कितें म्हणटा? हांव कित्याक आयलां ह्या संवसारांत? दुसऱ्या कडेन जावन थंयसर शिकवण दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, ह्या माकूची पयली चिटीन आमी पयलें आयकलां
की देवान आमकां जेजून आमकां आपली पदवी दिल्या. ताणें आमकां मनशांक घट दवरपाक आमकां मनशांक दवरपाक हें आमकां थंय तयार केलां. आनी आतां आमी ती जेजूचे पदवेन आनी मनशांक घट धरून खंय पावतले. फकत दुसऱ्या जाग्या कडेन वचोन ती देवाची शिकवण दिवन, पूण देवाची आनी जेजूची शिकवण दिवंक जाय जाल्यार आमीच तयार जावंक जाय. आमकांच तें देवाचें उतर आमच्या काळजान आसूंक जाय. आमकांच तें जोयत आमी फाव करूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी दुसऱ्या कडेन जावन आमी देवाचें उतर परगट करतले. ना तर भाव भयणीनो, आमी एकाच जाग्या कडेन रावन तेंच नुस्तें घट धरतले. पोत्तून उदकान घालतले. तुमी व्हडली जात. आयताराच्या आयतारा आमी तेंच नुस्तें जें धाकटेंच आसा तेंच धरतले आनी त्याच नुस्त्याक आमी शिकवण दितले. पूण गरज आमकां दुसऱ्या कडेन जाग्या कडेन जावन आमी पयलीं व्हडलीं जावन देवाच्या उतरान दुसऱ्यांक शिकवण दिवपाक हेंच आमचो वावर आमी करूंक जाय. आनी हेंच आमचें मागणें आमी आयज एके भाशेन देवा कडेन करूंक जाय की आमकां दुसऱ्या कडेन जावन दुसऱ्या लोकां कडेन मेळोंक ही देवाची शिकवण दिवपाक जेजू भाशेन. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, खरेंच आमकां सगल्यांक भावार्थ्यांक आमकां व्हडलें काम आसा. आमी फकत एका जाग्या कडेन रावता. आमी समजता की आमची बरी कोदेल आहा बसपाची, बरो रूम आहा एसीचो, आमकां थंयसर जेवण मेळटा, लोक आमकां बरो त्रास करता, आमी एकदम खोशी आहात. पूण खरें म्हणल्यार जेजू कितें म्हणटा, मनशाच्या पुताक जागो ना थंयसर आपली तकली दवरपाक, आनी सुकड्यांक तरी जागो आहा, पूण ताचे कडेन जागो ना. पूण तो एका दुसऱ्या गांवांनी वचोन देवाची शिकवण देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. भाव भयणीनो, आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. खरेंच आमी वावुरता ह्या जेजूच्या राज्यान. खरेंच आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक वावुरता. आमीच नको आमी कितें शिकयता तें, आमीच नको कितें आमी परगट करता तें, आनी आमी नको जाल्यार आमीच त्या जाग्यार बसून आमी आपलेंच करता. आयज भाव भयणीनो, हें देवाचें पवित्र पुस्तक उगडुया. पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया. पवित्र आत्म्या कडेन सांगुया, शिकय म्हाका हें उतर कितें म्हणटा तें. आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो. आनी जेन्ना आमकां शिकयतलो आमकांच जोयत मेळटलें आनी आमी दुसऱ्या कडेन पावोंक ही देवाची शिकवण दिवपाक पावतले. भाव भयणीनो, हेंच जावन आमचें मागणें, हेंच जावन आमचो थाराय जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता. आनी तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा की आमी सगळीं जीं आयकतात देवाचें उतर, आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर बरी खबर दिवपाक आमी वावुरतले म्हणून तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव आवडटा. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक समजता. गॉड ब्लेस म्हणटा.